म्हजें नांव रिटा हो म्हजो गोरकार जेम्स आनी म्हाका एक पूत आसा जोएल आनी ही म्हजी धूव जोएली. ते म्हज्या कुसव्यांत आसतना म्हजेर खूब आकांत आयलो. म्हजी इतली वायट परिस्थिती जाली की दोतोरांनी सांगलें आमचे मदें कोणूय एकलो उरतलो आनीक दुसरो मरतलो म्हणून. तें आयकून म्हजो घरकार आनीक म्हजी फॅमिली ताऱ्याच भियेली. तेन्ना तांणी देवाक उलो मारलो. देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनीक ना त्यो वस्तू आशुश्यो कोत्ता. आमचे फॅमिलीन देवाचेर भावात दवरून केल्लें मागणें देवान आयकलें. खरेंच एक मिलाक जावन आमच्या जिवितान घडली. आनी ऑपरेशन नासतना म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. म्हजें बाय जोएली आनी हांव साल्वार जालें. देवाक आर्गां. आयज म्हजे बायक 10 वर्सां बोतात. देवान आमकां नवें जिवीत दिल्यार. आर्गां जेजूक, महिमा जेजूक. तशेंच थोडे काळ फाटीं म्हजो घरकार दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत आसलो. तेन्ना ब्रादराक हांवें फोन मारलो आनी ब्रादर येवन देवाचें उतर दिवन ताणें म्हटलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या रोगतान जेम्स बरो जालो म्हूण भावात दवर आनी सोत मान. आनी हें उतर अख्खेच रातभर हांव न्हिदोन आसतना तें पोत्तून म्हणत रावलें. आनी खरेंच सकाळीं जाता म्हटल्यार जेम्स सारकोच निवळलो आनी डॉक्टरांनी रिपोर्ट दिलो नॉर्मल आसा म्हूण. आनी त्याच दिसाक ताका डिस्चार्ज दिलो. आर्गां जेजूक, महिमा जेजूक. देवाचेर भावार्थ दवरतल्यांक देव केन्नाच सांडिना. आर्गां जेजूक, महिमा जेजूक, वाकाणी जेजूक. भावार्थ, फेथ. देवाचेर भावार्थ दवरता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना. जी कोण ताचेर भावार्थ दवरतात तांकां कास्तीचें फर्मोण ना. पूण जी कोण ताचेर भावार्थ थेविनात ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दवरूंक ना. भावार्थ दवरीत आनी पवित्र स्नान घेयत ती सोडवण जोडटली. भावार्थ दवरतल्या सवे ह्यो खुरवो आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटले, 8वे भासो उलयतले, सोरोप धरतले आनी वीख पिवपाचें कितेंय पीत तांकां तें वायट जावचें ना. आनी पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी कोत्तले. आनी जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय कोत्तेली आनी तांच्या परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां कोत्तेली. आमकां तर कसलीच वस्त जाय जाल्यार कितें जाय, दुडू जाय. तेच भाशेन कोणाक ओतबीक कितेंय गरज आसा जाल्यार ताका भावार्थ जाय. आनी भावार्थ दुडवांनी विकतो घेवंक जायना. देवाचें उतर आयकोन भावार्थ उत्पन्न जाता. A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 10,
verses 8 to 11. What it says is this: God's message is near you, on your lips and in your heart. That is the message of faith that we preach. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. The scripture says, "Whoever believes in him will not be disappointed." This is the word of the Lord. ओय भावार्थ दोता ती सोगली कधीच लोजेक सापडची ना. भावार्था उदेशी देवान आपणाक प्रमाणीक केल्ल्या मनशांक जिवीत मेळटा. भावार्थाक लागून सारा जाणटे पिरायेर आवय जावंक पावली. म्हणटोच देव तुजे पिरायेचेर, तुजे पिडेचेर, तुजे वस्कोतकायेचेर नदर मारिना. देव तुज्या काळजाचेर आनी भावार्थाचेर नदर मारता. जर तूं आवय जावंक सोदता, तूं बापोय जावंक चिंता, जाल्यार अब्रामा पोरी भावार्थ दवर. अब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून देवान आपणाक मानवलोलो ताका केलो. आनी जो कोण देवाक मान वता, देव ताका वयर काडटा. म्हज्या भावा, म्हजे भयणी, आसून तुका भुरगें ना म्हणून लोक किकोट कोत्ता, भियेनाकाय. देवाचेर भावार्थ दवर, देव तुका वयर काडटा आनी तेच परी तुजो कुसवो भोत्ता. देवाक पदवी आसा. सुकलेल्या झाडाक पुऱ्यान नव्यान कोमऱ्यो फुटोश्यो करूंक. थोडो काळ फाटीं एका पिडेस्त आसलेल्या म्हज्या भावाक भेट करूंक गेलो. ताका गोवा मेडिकलांत तान पोत्तून धाडलेलो, ताका आनीक जिवीत ना म्हणून. आनी घरच्यांनी ताका घरांत हाडून बेडार सोडलेलो. केन्ना काय तो मरतलो काय म्हूण वाट पडून. ताची कूड सगळीच हाडां जाल्ली, मांस नासलेलें. कोणेच एक मेल्लें मोडें कशें तो तुंय वळवळटालो. उलोवंक न्हय पडूंक ताच्यान जायनासलें. पूण जेन्ना ती सगळी फामील एकठांय येवन देवाच्या उतरां वरवीं ताणें भासाभास करून, मागणें करून देवाची उतरां आपल्या जिविताक लावून ह्या भावाक थोड्याच काळामध्ये जिवीत येताशें केलें. आनी खरेंच थोड्याच काळान हो भाव हाडां जाल्ली, ताचे भितर मांस आयलें नव्यान. नव्यान तो उठलो, चलूंक भोंवंक लागलो. आयज तो आपल्या पांयांनी, हातांनी गोड जावन देवाचे कृपेन बरोवन तो काम करूंक देवान ताका फावो केलें. ही जावन आसा देवाची महिमा त्या भावा सोरशी, जो कोण भावार्थ दवरता ताचे सोवें. प्रेज द लॉर्ड. जे भाशेन जेजून त्या आकाराक बरो केल्लो, ताच्या सांगात्यांनी नोळे काडून ताका घरांत देंवयल्लो. आनी ताचो भावार्थ पळोवन जेजून त्या आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजे हातून घे आनी चल. आनी खरेंच ताच्या भावार्था वरवीं तो आरकार बरो जालो, चलोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. त्या स्वर्गीच्या बापाचो वत्मो म्हज्या भितर, तुज्या भितर जियेता. आनी जेन्ना तूं येसोत मानून तुज्या भितर तूं तें उलयता आनी म्हणटा, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, त्या स्वर्गीच्या बापाचो वत्मो म्हज्या भितर, म्हज्या भावा भितर, म्हज्या भयणी भितर जियेता, तेन्ना खरेंच ताका नवें जिवीत फावो जाता. हालेलुया. जे भाशेन ती 12 वर्सां रगपात जाल्ली ओस्तोरी म्हणटा, हांव जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी खरेंच जेजून म्हणलें, तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना जेरुसाची धूव सोंपली म्हूण खबर आयली, 12 वर्सांचे पिरायेर ती आसलेली. जेजू तिचे दुयेशी वेता आनी भायल्यान लोक हांसता. न्हय जेजूक, पूण भावार्थाक हांसता. आनी खऱ्यानूच जेजू भितर वेता आनी तालिता कम, चेडवा उठ,
म्हूण भावार्थान उलो माता चेडूं उठटा आनी तें जिवें जाता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या भावार्थान बोल्लेल्या ह्या सुण्याचेर फेथ डॉग हाचेर नदर मारुया. आनी जेन्ना तुज्या लागीं भावार्थाचो दाळ जातलो तेन्ना तूं म्हणटलो हांव भावार्थाचो दाळ घेतां आनी देंवचाराचे उज्या सारके सगळे बाण पयस उडयतां. जेजू क्रिस्तान म्हाका सुमुटीच्या शिरापांतलो सुडयला. देखून खंयचेय पिडीक व कश्टांक हांव भियेना. प्रेज द लॉर्ड. जशे परी शिपायाच्या एका हातान दाळ आनी दुसऱ्या हातान तलवार घेवन तो दुस्मानाचेर झुजता, तेच परी तुझ्या दुस्मान, तुझे त्रास, कश्ट, पिडा येता तेन्ना सैतानाची पदवी मोडून उडोवंक आनी देंवचाराचे सगळे बांदपास तोडून उडोवंक तुज्या हातांत भावार्थाचो दाळ घे. सैतानाची पदवी आनी देंवचाराचे उज्या सारखे बाण तूं पयस उडयतलो. कारण तुज्या तोंडान घेवन देवाच्या उतराची तलवार आनी तुज्या हातांत घेवन तुज्या कोरण्यांनी तुज्या भावार्थाचो दाळ. कोरण्यो ना जाल्यार तुजो भावार्थ मेलोलो. एका गांवांत एक भावार्थान भरलेली वस्तुरी आसली आनी त्या गांवांत अकस्मात बुट्टी आयली. आनी जेन्ना बुट्टी आयली तेन्ना सगलो लोक तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत धांवूंक लागलो. आनी जेन्ना उदक वाडटालें ही वस्तुरी आपले दुसरे माळयेर वयर चडली. तेन्ना एक वडेकार आयलो आनी ते वस्तुरेक म्हणलें, भयणी तुका आमी व्हरोंक आयल्या ह्या वड्यांत दुसऱ्या लोकां सांगाताक आमी दुसऱ्या गांवांत तुका आमी पावयता. ती म्हणूंक लागली, ना, म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा. म्हजो देव म्हाका राखतलो. ते परतून गेले. उदक वाडलें आनी उदक इतलें वयर पावलें पयली माळोय बुडोवन दुसरे माळयेक तेंकले. तेन्ना आनीक एक व्हडलें व्हडें एक बोट कशी आयली आनी म्हणूंक लागले, वस्तोरे आमचे बोटींत यो, आमी तुका व्हरोन पावयता सुक्या जाग्यार. ती म्हणूंक लागली, ना, म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा. देव म्हाका राखतलो. ते परतून गेले. उपरांत उदक इतलें वाडलें आखीच तिचे तिसरे माळयेर पावले आनी निमणे फ्लोरार पावले तेन्ना एक हेलिकॉप्टर आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, आमी दिसोन देंवयल्या हे दिसणीक दवरून तूं वयर सर, आमी तुका दुसऱ्या गांवांत व्हरोन पावयता. तिणें म्हणलें, ना ना, म्हाका म्हज्या देवाचेर भावार्थ आसा. म्हजो देव म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो. आनीक थोड्या काळान बुट्टी चड जाली आनी आख्खेंच तें घर बुडोवन ती वस्तुरी सोंपली. तेन्ना ती मरोन देवाशी पावली. तेन्ना देवा लागीं झगडूंक लागली, देवा, हांवें तुजेर इतलो भावार्थ दवरलो आनी तुवें म्हाका मरूंक दिली. तेन्ना देवान तिका खंय जबाब दिलो, म्हाका तुजो इतलो हुस्को आसलो, त्या पासत हांवें तुजी राखण करूंक व्हडें धाडलें, बोट धाडली, हेलिकॉप्टर धाडलो, पूण तुवें तो नाकारलो. भावार्थ फकत उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण जिवी आसात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली आनी जी कोण देवाचेर भावार्थ दवरतात ती सासनाक मरची नात. हो भावार्थ आसा म्हूण तुमकां. तेन्ना मार्तान जेजूक म्हणलें, ओय सुमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. आनी ताच्या भावार्थाक लागून मरोन 4 दीस जाल्ले लाजाराक जेजून जिवो करून आपली पदवी आनी भावार्थाची कोरणी दाखोड केली. जेजून सांगलें, तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतलोय. तूं जिव्या देवाची महिमा पळोवंक सोदताय जाल्यार तुज्या जिविताचेर नदर लाय. संवसारांत येताना
आमी कितें घेवन आयल्या कांयच न्हय. संवसार सोडून वेताना कितें तरी आमी घेवन वेतल्या कांयच न्हय. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy, chapter 6, verses 10 to 11. For the love of money is the source of all kinds of evil. Some have been so eager to have it that they have wandered away from their faith and have broken their hearts with many sorrows. But you, men of God, avoid all these things. Strive for righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. This is the word of the Lord. भावार्थाचें झूज सोडू नाका. सासनीक जिवीत जोडून घे. हेच जिवीत जोडूंक देवान तुका आपयला. सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ तुका आसत जाल्यार तुका जाय तें माग तें तुका मेळटलें. भावार्थ दोत्तेल्या सोवे सगळें जाता. भावार्थ दोत्तेल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक भावार्थ सोडूंक कोणूय ओडून व्हरत जाल्यार गाडू ओडटा तसल्या दांत्याक बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ओदीक बरें म्हूण जेजू सांगता. कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्याचो ओदीक करून घरच्यांचो सांबाळ आनी मोग करिना ताणें भावार्थ सांडला. आनी ते वन भावार्थ्यां परस पाश्ट भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. ती एकामेकांताय वांटाली आनी तांचे सवे कांयच उणें नासलें. असल्या भावार्थाची आमी भाव भयणां जाल्यांत काय. देवाचें उतर आयकोन फकत तुमकांच फटोवं नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. जी कोण उतर आयकतात आनी आपल्या जिवितांत ती पाळिनात ती आपलेंच तोंड एका आरशांत पळयतेल्या मनशा सारकी. ताणें आपणाकूच बरे भाशेन पळयलें मागीर ती गेली आनी आपणाचें सारकें कसलें आसलें तें विसरली. जेजू क्रिस्ताचेर तुमी भावार्थ दवरतात जाल्यार तोंडाक पळोवन लोकांक वागोवं नाकात. तुमी मनशाक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप कोत्तात आनी तुमकां गुन्यांव आसा अशें समूर्त निर्णय दिता. अब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून देवान ताका आपल्याक मानवलोलो केलो. म्हणटच तूं आनी हांव देवाक मानवलोलो जातलो जाल्यार सगळ्या पयलीं देवाची कशी करात. देवाक मानता ते भाशेन जियात. जेन्ना जेजून पवित्र स्नान घेतलो स्वर्गार तावन एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत. सगळें म्हजें दादूसपण ताचेर आसा. तो सांगता तितलेंय तुमी करात. जेजून म्हणलें देवाचेर भावार्थ दवरात. आनी हें हांव तुमकां खरेंच सांगता जो कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच तें ताचे सोरशीं घडटलें. आनीक तूं भावार्थ धरून मागता तें मेळ्ळें म्हूण सत मानून घे. तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचेरूय कितें आड आसा तितलें बोगसात आनी सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशितलो. तुमचेय चुकी बोगशितलो. थोडो काळ फाटीं एक भाव दुबायताना आयिल्लो आनी तो पणजे एका हॉस्पिटलांत कश्टवतालो आनी ताणें रातच्या 11 वरांचेर फोन केलो. आपल्याक एक फातोरचो पोटांत आसा तो त्रास कोत्ता आनी हांव वळवळटां सकाळीं म्हजें ऑपरेशन आसा म्हणून. आनी त्या भावाक फोनाचेरूच ही देवाची उतरां दिली. जर तर तूं देवाचेर भावार्थ दवरशी जाल्यार ह्या दोंगराक म्हणूंक जाता तुज्यान हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच तें ताचे सोरशीं घडटलें. जाल्यार इल्लोसो फातर पयस वचोंक देवाक पदवी ना. ताणें म्हणलें वय देवाक पदवी आसा. सत मानलें आनी उतरां ताणें गिळ्ळीं. कित्याक जेरोमियास 15:16 अशें मेळटा
तुझी उतरां म्हाका पावली तितलेय पावटी ती हांवें गिळ्ळी. ती उतरां जालें म्हजें दादूचपण, म्हज्या काळजाचो संतोष. आनी खरेंच जेन्ना हांव सकाळीं उठोन ऑपरेशन थिएटरांत गेल्या उपरांत ताच्या परतून स्कॅनिंग केलें जाल्यार कितें पळयतलो? ताचे भितर कांयच फातर न्हय माती पर्यंत नासली. आनी दोतोर म्हणूंक लागलो, तूं राती खंय गेल्लो? ताणें म्हणलें हांव हॉस्पिटलांतूच आसलो, पूण देवाच्या उतरांत आसलो. आनी देवाच्या उतरां वरवीं, ताच्या भावार्था वरवीं ह्या फातराची माती जावन ताका सुटका मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दोळ्यांनी पळोवन न्हय, पूण भावार्थान चलुया.